लायटीचेर येवया, कारण सगळ्यांच्याच घरांक लायटी वतात आनी कशें करून वतात तें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. पूण लायटीचेर वचचे पयलीं, त्या पावराचेर वचचे पयलीं प्रेजिडेन्शियल इलेक्शनाच्या पावरा वेल्यान सुरवात करया. आनी किशोर, सकाळी सावन जर हांवें एक जर तुगे रिएक्शन्स आयकलीं जाल्यार म्हाका बरें अजाप दिसता. संकल्प आमोणकार म्हणपाक लागलो की आमी 11 जाण काँग्रेसीच्या तिकिटाचेर इलेक्ट जाल्यात, मर्जराचो प्लॅन बीन सक्सेसफूल जावचो ना, कोणाक जर वचपाक जाय राजिनामो दिवन लोकां म्हऱ्या परत वचचें म्हणून. अशें तातूंत भितर तुगेले BJPचे लिडर म्हणटात की आमचे कडेन 25 आसात पूण आमकां चड मतां पडटलीं म्हणून 25 परस. विजय सरदेसायान तर सरळ सांगलें की हे जर पळयलें क्रॉस वोटींग जावपाची फूल शक्यता आहा म्हणून, कारण काँग्रेसी भितर 2 ग्रूप आहा म्हणून. ह्या सगळ्या फाटभुंयेर तूं ह्या प्रेजिडेंट इलेक्शना कडेन कसो पळयता? फर्स्ट टायम म्हाज्या तरी जर्नलिस्टीक करियरान प्रेजिडेंटाची इलेक्शनां हेच्या पयलीं जालीं, खंय तरी 1-2 वोट क्रॉस वोटींग जातालें. पूण क्रॉस वोटिंगाचो बाजार जावं शकता हें ह्या इलेक्शना वयल्यान दिसून येता. आतां ऑफकोर्स तितून क्रॉस वोटींग जाला काय ना हें मागीर कळटलें, पूण सद्या वातावरण तरी क्रॉस वोटिंगाचें वातावरण आसा. पूण एक इंट्रस्टींग स्टेटमेंट प्रमोद तुका सांगता. जेन्ना आयज आमच्या रिपोर्टरान काँग्रेसचो व्हीप जो आसा MLA कार्लोस फेरेरा हांकां जेन्ना विचारलें की आयच्या बाबा इलेक्शनाक क्रॉस वोटींग जावं शकता काय आनी जालें जाल्यार कितें कारवाय जातली, तर कार्लोस फेरेरान थंयच एक्सप्लेनेशन दिलें की प्रेजिडेन्शियल इलेक्शनाक व्हीप लागू जायना. प्रेजिडेंशियल इलेक्शनाक प्रत्येक आमदाराक स्वातंत्र्य आसता कोणाक मत घालप आनी कोणाक मत घालप ना. दॅट इट सेल्फ क्लियर्स द ग्राउंड की हांगा क्रॉस वोटींग जावपाची शक्यता आसा आनी ती जातली आनी तेच्या क्रॉस वोटींग जालें म्हणून कोणाचेरूच कारवाई जावपाची शक्यता ना. हांव पांढरे कित्याक म्हणटा क्रॉस वोटिंगाच्या बाबतींत की काँग्रेसीन शेनवाराक आपले 5 आमदार चेन्नय व्हेले. हाजर तर काँग्रेसूच सद्याक मानून चल्ल्या काय कितें की 6 जाणांची क्रॉस वोटींग जातली म्हणून? काँग्रेसीच्या एका आमदारान शेनवारा जेन्ना हांवें फोन केल्लो ताका तेन्ना ताणें सांगलें की हें आयचें मरण फाल्यां धुकलपाचें चल्लां आनी राष्ट्रपतीची निवडणूक बी असो कांय विशय ना. तर ह्या विधानसभेच्या कार्यकाळात म्हणजे सपा मेरेन येत्या शुक्रारा मेरेन कांय घडामोडी जावच्यो न्ही, पक्ष फुटचो न्ही, हाच्या खातीर कांय जतनाय घेवप चल्लां. आनी ताचोच एक भाग म्हणून काँग्रेसच्या 4-5 आमदारांक तेंच्यांनी वेगळे दवरलेले. ते चेन्नय दवरले काय दिल्ली दवरले हें अजून स्पश्ट जरी नसलें तरी तांकां पक्षान एक प्रयत्न केलो की राष्ट्रपती निवडणुकीच्या 5 जाणां व्हेले. हय, हाजर तर 6 जाणांक ताणें गृहीत धरली ना आसतना. बरोबर. आनी हाच्या पयलीं जाला जेन्ना पत्रकार परिशद घेतलेली फाटल्या शेनवार तेन्ना हो असोच विशय जाल्लो की एक मनीस घरा कडेन आशिल्लो आनी 5 जाण येवंकूच नाशिल्ले. सो म्हाका दिसता काँग्रेसीन एक ग्रांटेडूच धरलेलें आसा की हे सगळ्यात वचपाचेंच आसा म्हणून. तरी तांच्यांनी एक शेवटचो प्रयत्न म्हणून विधानसभेच्या हेतून फुटचे न्ही, राष्ट्रपती निवडणूक आसता त्या दरम्यान फुटचे न्ही म्हणून सगळ्यांक एक सुरक्षीत दवरपाचो प्रयत्न केलो. तरी सुद्दां हे सगळे जाण खरेंच काँग्रेस वटेन रावले काय ना हे पळोवचें पडटलें. कारण BJPन जो उमेदवार दिला त्या उमेदवारा खातीर देशभरांतल्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी आपली भुमिका बदलून BJPक सपोर्ट केला. त्या खातीर हांगाय पळोवचें पडटलें की नेमकें कितें जालां तें मतमोजणी उपरांत एक क्लियर जातलें की गोंयांत मतां फुटल्यात काय ना. Joel, I know how many MLAs Congress has on paper, but what do you think? What is the exact number of Congress MLAs in reality right now? It's very difficult to call, Pramod, because going by this move of Congress to take their MLAs to Chennai, it looks like more of an effort to keep the Congress float intact, because they didn't want a 2/3 split, and that's why they are looking at that 8 number, and that's why they took only 5. In this situation, more than looking at the presidential election, they were wanting to keep the Congress ship floating. So that is one aspect of it. Now, in this presidential elections, whether there is cross voting would be known not now. I mean, once the results are out, I mean they will come to know. But there is very little that the Congress can do in terms of even if there was a whip or if there is some kind of a cross voting. Given the numbers, Congress has very limited choices. So let's see, wait and watch.